नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. आपली वास्तू बिराडाक दिता जाल्यार भाडे कबलात करात, पुलिसेक कळयात, पतीक सॉफ्टवेअरार एंट्री करात, कलेक्टराची ऑर्डर. 6 मे मेरेन प्रात एटीएमा विशीं बँकाक शिटकावणी. कोरोना परत तकली वयर काडटा. तरणाट्यांमध्ये केशींचे प्रमाण चड. 40 तरणाटे पॉझिटिव्ह. सध्या गोंयांत कोविड-19च्यो 125 ॲक्टिव्ह केशी. प्रोटोकॉल पाळात, सरकाराचो उलो. कोविड H3N2 चेर सरकार चडाक चड एडवायझरी काडूंक शकता. शिष्टाचार लोकांनीच पाळपाचो. केंद्र सांगता तशी पावलां, मुख्यमंत्री उलयलो. संसदेचे कामकाजाचे खळे. मोदी अदानी वयल्यान काँग्रेसीचो, राहुलाच्या माफीक बीजेपीचो नेट. कामकाज बिरेस्तार मेरेन तहकूब. सभापतीन आपयल्ले बसकेक विरोधकांची कूस. बाणावली राशन दुकानांतल्यान 23,000 किल तांदूळ, 6,000 किल गंव गायब. सरकार फुकट राशन दिता, मात सोसायटी वाल्यांक ट्रान्सपोर्टाचे पयशे दिना. आमदार म्हणटा सरकार जबाबदार. खलिस्तानी अमृतपाल सिंग ताच्या वांगड्या आड NSA पंजाब सरकाराक हायकोर्टान उजरायले. भारतीय दूतवासांचेर हल्लो करपी खलिस्ताना आड UK, अमेरिकेत निषेध. बाळी उकळे. फातोडेर उजो. उडपी हॉटेल उज्यात काबार. फायर ब्रिगेडीन हाडलो आटापा. खोर्जुव्या मोटार, स्कूटर आनी 2 सायकलींक फातोडेर घालो उजो. खैरीची तस्करी धरली. खाप्या सूत्रधारा सयत 11 जण ताब्यात. 2 जीपी सयत पिस्तूल, 4 लाख कॅश जप्त. लाखभराचे लाकूड जप्त. गाडयेक नंबर वेगळे. चौकशी सुरू. सांखळे पालिकेच्या प्रभाग डिलिमिटेशनाक कोर्टात आव्हान. वार्ड 13चे 12. डिलिमिटेशना उपरांत वार्डांनी मतदारांच्या संख्येत मोठी तफावत. कोर्टाची राज्य वेंचणूक आयोगाक नोटीस. आणि फोंडेच्या शिशिरोत्सवांत वीरभद्र आनी नवरो व्हंकलेची मिरवणूक. मोठी उमेद, उत्साह आनी दबाजान. गोंयच्या शिगम्याचे रंगारंग, तरातरा आनी परंपरा. खबरो विस्तारान. आपली कसली वास्तू बिराडाक दिता जाल्यार भाडे कबलात करात आनी पुलिसेक कळयात. पतीक सॉफ्टवेअराचेर तशी एंट्री करून घेयात. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान ऑर्डर काडल्या. 6 माया आदी संबंधितांनी फॉर्मालिटी करच्यो, नाजाल्यार कारवायेची शिटकावणी. बँकांक एटीएमा भायर CCTV लावन सेक्युरिटी गार्ड दवरूंक ऑर्डर. गोंयांत कितलोसोच लोक कसलोच एग्रीमेंट करिनासतना भाड्याचे घर फ्लॅटात रावता. तशेंच हॉटेलांनी, गेस्ट हाऊसांनी कोण आयलो कोण गेलो हाचो पत्तो नासता. पुलिसेच्या टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहिमे वेळार ह्यो गजाली मुखार आयल्यात. कितलेशेच विदेशी नागरीक बेकायदेशीर रावतात म्हणूनय दिसून आयला. ते फाटभुंयेर आपली कसली वास्तू भाड्याक दितना म्हणल्यार घर, हॉटेल रूम, फ्लॅट, गेस्ट हाऊस, शेक, देवळांच्या संस्थानाचे रूम भाड्याक दितना वा कोणाकूय पेईंग गेस्ट म्हूण दवरतना तांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन करपाकूच जाय. संबंधीत वाठारांतल्या पुलिसेत तांची नोंद करून पतीक सॉफ्टवेअरांत एंट्री करून घेयात म्हूण दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची ऑर्डर. ID प्रूफ म्हूण आधार कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन, वेंचणूक वळखपत्र, पासपोर्ट हातूंतलें खंयचेंय एक वळखपत्र रेकॉर्डार घेतल्यार जाता. ह्यो फॉर्मालिटी 6 माया आदी करपाक जाय, नाजाल्यार कारवाय. ते वटेन बँकेची एटीएमां फोडपाचे प्रकार वाडटात. चडशा सुवातांनी CCTV कॅमेरेच ना म्हूण दिसून आयला. बँकांनी एटीएमा भायर CCTV कॅमेरे बसोवचे. थंय 24 वरां सेक्युरिटी गार्ड दवरचो म्हूण ऑर्डर. हे करपाकूय 6 माया मेरेन मुजत दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
कोविड-19च्यो केशी गोंयांत परत वाडपाक लागल्यात. चडश्यो केशी तरणाट्यांच्यो. 40 तरणाटे कोविड पॉझिटिव्ह सांपडल्यात. एक्टिव्ह केशी 100च्या वयर आसात म्हणून राज्याचो एपिडेमियोलॉजिस्ट दोतोर प्रशांत सूर्यवंशी सांगता. लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंग, मास्का सारखे कोविड प्रोटोकॉल पाळचे म्हणून उलो. भारतात कोविडाच्यो केशी वाडटात तश्यो गोंयांतूय हळूहळू परत कोविडाच्यो केशी वाडटात. स राज्यांनी आंकडो चड. देशात दिसाक आंकडो 1000 वयर जाल्यार गोंयांत दिसाक 15 ते 20 केशी मेळपाक लागल्यात. सक्रिय केशी 125 तेंकल्यो. भलायकी खात्याच्या आंकड्या प्रमाण 0 ते 15 पिराये मेरेन 10 केशी मेळ्ळ्यात. जाल्यार 16 ते 31 वर्साच्या पिराये मेरेन 43 केशी, जाल्यार 32 ते 47 मेरेन 29 आनी 48 ते 63 मेरेन 21, जाल्यार 64 ते 80 वर्सां पिरायेच्या लोकां मदीं 22 केशी मेळ्ळ्यात. त्यो केशी सिरियस ना, हॉस्पिटलायझेशन ना, तांकां होम आयसोलेशन सांगलां. मंगळारा एक प्रेग्नंट बायल डिलिव्हरीक आयिल्ली, तिची टेस्ट पॉझिटिव्ह म्हूण तिका एडमीट केली. ऑल केसेस आर माइल्ड केसेस. आज आम्ही एक ॲडमिशन दाखयता इन मिडिया बुलेटिन विल बी शोईंग नाव. दॅट इज फ्रॉम साऊथ गोवा डिसीज हॉस्पिटल. पण दॅट केस ऑल्सो इज लाईक अँटीनेटल पेशंट, म्हणल्यार ती गुरुवार पेशंट, आणि फॉर डिलिव्हरी शी हॅड कम अँड मागीर त्याची टेस्टिंग केली आणि इन्सिडेंटल फायंडींग आसा की शी हॅज बिकम कोविड. सो ती एक केस आसा. सो इट बिकम्स अ माइल्ड केस ओनली बिकॉज शी इज प्रेग्नंट. जो आमकां मातशी काळजी घेवची पडटली. ओके, अदरवायज बाकी जे केसेस आसा ते सगळे माइल्ड केसेस आसा. सिरियस पेशंट असो कोण ना. सो ती एक गोष्ट बरी आसा. एवरीबडी हॅज टेकन वॅक्सिन, ॲटलिस्ट 2 डोसेस तरी घेतला. पण ॲज फार एज बुस्टर डोसेस आमचो कवरेज जो गोवा स्टेटान आसा तो मातसो कमी आसा. मिन्स कमी म्हणल्यार मोर दॅन 50% बुस्टर कवरेज आसा. सो एज ऑफ नाव आमच्या कडेन वॅक्सिन्स ना स्टेट ऑफ गोवा. बट आवर वॅक्सिनेशन डिपार्टमेंट हॅज ऑलरेडी आस्क्ड टू द मिनिस्ट्री फॉर मोर वॅक्सिन्स. सो सगळ्यात चड जर आम्ही पळयता जाल्यार 16 to 31. सो यू कॅन से द यंगर एज ग्रुप मोर 43 केस आसा. H3N2च्यो 3 केशी गोंयांत सांपडल्यात. आमकां गोंयांत 2 H3N2 केस मेळिल्ले. एक साऊथ गोव्यान असले. ॲक्च्युली दोन्ही साऊथ गोव्याचेच केस असले ते. एक जी केस असली ती चिंचणी एरियातली असली आणि दुसरी केस जी असली ती आमची सांगे एरियातली असली. ओके, एक पेशंट आमची साऊथ गोवा प्रायव्हेट हॉस्पिटलान ॲडमीट असली, ती डिस्चार्ज जाला. आणि दुसरो जो भुरगो आसा, ल्हान भुरगो ॲडमीट आसा GMCन आणि तोय बरो आसा. ओके, सो ही 2 पेशंट H3N2 झाले. आणि आज सुद्धा आम्ही एक H3N2 केस मेळ्ळा. दॅट इज फ्रॉम नॉर्थ गोवा, अल्दोना एरियातली ती केस मेळ्ळी आसा. शी 71 year old फिमेल आणि ती घरा कडेन आसा. सो माइल्ड सिम्पटम्स आसता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि साहिल मांद्रेकार. कोविड H3N2चेर सरकार चडांत चड एडवायझरी काडूंक शकता. शिश्टाचार हो लोकांनीच पाळपाचो. मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. दुयेंत आसल्यार दोतोराक दाखयात, टेस्ट करात, गरज पडल्यार आयसोलेट जायात म्हणून उलो. केंद्र सरकार सांगता त्या प्रमाण खंय पावलां उखलतले. मजगतीं बाल रथवाल्यांचो इशू खंय तडीक लायला, पगार वाडयला. तूं म्हाका विचारता गव्हर्मेंट कशें प्रिकॉशन. गव्हर्मेंट मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम एडवायजरी काडपाक शकता. प्रिकॉशन्स लोकांनी घेवपाक जाय. त्या खातीर म्हाका दिसता एक गजाल म्हणजे ज्यो प्रिकॉशन्स कोविडाच्या वेळार घेताले त्यो थोडी घेवपाक आतां सुरवात करपाक जाय सगळ्यांनी. आपल्याक मातशी सुद्दां जर थंडी सिम्पटम्स आसत जाल्यार तूं टेस्ट करून आपण आयसोलेशन रावप, हाची सुरवात जावप गरजेचें आसा. ट्रिटमेंट घेवप गरजेचें आसा. एडमीट जावप, ट्रिटमेंट घेवप. त्या खातीर हांव सगळ्या जाणांक एडवायज करता की जेका आपल्याक थंडीची फील जाता ताणी गर्देन पब्लिकांनी वचून न्ही, डायरेक्ट वचून टेस्ट करचें, आयसोलेशनान वयचो आनी आपूण ट्रिटमेंट घेवपाक सुरवात करची. इन फ्युचर आमी मॉनिटर करता. मॉनिटर केल्या उपरांत जर प्रमाणे केसीस कशी वाडटा, बाकीची गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एडवायजरी कितें इश्यू करता ताजेर फुडलें डिपेंड आसा. वाल्यांचो पगार वाडयला तांकां फाल्यां येता. पूण 27 तारखेच्यान तेंच्यांनी हेका बसता म्हणून सांगला आझाद मैदानाचेर. वाडयला संसदेत मानात लोकसभा राज्यसभेचे कामकाजाचे मंगळाराय खळे. काँग्रेसीन मोदी अदानी वयल्यान JPCक नेट धरला. तेवटेन राहुल गांधी विदेशात भारताची बदनामी करीत भोंवता म्हणून सरकार पक्ष माफीनाम्याक पेटला. राज्यसभेचे कामकाज धुकलूंक उपाय काडूंक म्हूण सभापतीन दनपारां सर्वपक्षीय बसका आपयल्ली. विरोधकांनी कूस मारली. निमाणे संसदेचे कामकाज बिरेस्तार मेरेन तहकूब. बाणावली राशन दुकानात फ्रॉड. 23,000 किल तांदूळ, 6,000 किल गंव गायब.
लोकांच्या कागाळी वयल्यान सिव्हिल सप्लाय इन्स्पेक्टराक घेवन आमदार वेन्सीन राशन दुकानांतलो स्टॉक बिलां तपासली. सरकार फुकट राशन दिता, मात दुकानवाल्यांक ट्रान्सपोर्टाचे पयशे दिना म्हणून खंय असल्यो गजाली घडटात. दुकानवालो सुवात सोडूंक तयार. आमदार म्हणटा कोणूय चलोवंक सोदता जाल्यार फुडें येवचो. जे लोक 3 म्हयन्या वयर राशन व्हरनात तांचे राशन कार्ड रद्द करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक लागून राशन कार्डां बेठीच बागिल्ले लोक राशना खातीर सोसायटींनी पावपाक लागले. मात बाणावले सोसायटीत आयिल्ले दिसा स्टॉक ना म्हूण कागाळी. निमाणे आमदार वेंजी सिव्हिल सप्लाय इन्स्पेक्टरा बरोबर थंय पावलो. 23,000 किल तांदूळ आनी 6,000 किल गंव गायब. सिव्हिल सप्लाय इन्स्पेक्टर म्हणटा रिकॉर्डा प्रमाण तांणी सगळो कोटा दिल्लो, मात हांगा राशन ना. खाते कारवाय करतले. We have all records here saying that we have issued full quantity to the all the ration cards, and at present he is having around 23,700 kgs of rice total of all categories short at his shop, plus 6,006 kilos of wheat is in stock which is short. So what action you are going to take? It will be now immediately reported to the department for further action. आमदार वेंजी म्हणटा असल्या गजालींक सरकारूच जबाबदार. फुकट राशन दितात मात सोसायटीवाल्यांक ट्रान्सपोर्टाचे पयशे दिना. मागीर ते अशेंच जोडटले. दुकानवालो खंय सोसायटी सोडूंक तयार. कोणूय चलोवंक सोदता जाल्यार मुखार येवचो म्हूण उलो. 23,000 म्हणजे 23,000 किलो तांदूळ दाखयता की शॉर्टेज आहा. 23,000 भितर आसपा जाल्लो उदक, पूण 23,000 ना. 3-4,000 कित किलो आहा आतां भितर, 23,000 ना. आनी 6,000 वीट गंव आसपा जाल्ले. 6,000 इन गंव कांय ना. हितू व्हडे चलोवपा फायदाच ना. चोरी केले जाल्यार फायदा जाता. प्रॉब्लेम आमगे गव्हर्मेंटाचो. गव्हर्मेंट आमकां तांदूळ हाडपाचो पयसो आहा, फ्री मुटा. प्रायम मिनिस्टरान म्हणलो तांदूळ फ्री, पूण पावती करपा पयशे कोण हारी कोतलो? ट्रकान ते हाडपा पयशे हे हारी कोताय, सोसायटीकार हारी कोताय, आनी तेंक ते गव्हर्मेंट दिना. हाजरांनी पयशे जाताय ते. सो ते कित कोण कोतले ते तेम चोर करपना. तर हे ते पयशे हे करपा जाय म्हणून हे मागीर एश कोण कोताय. सो प्रॉब्लेम आमगे होल गव्हर्मेंटाचो प्रॉब्लेम हो. गव्हर्मेंट सुटाव करूंक सोदना. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. देशविरोधी कारवाया खातीर खलिस्तानी फुडारी अमृतपाल सिंग आनी ताच्या साथीदारांक NSA. अमृतपालाचे साथीदार सापडटात, तोच कसो मेळना काय म्हणून हायकोर्टान पंजाब पुलिसांक उजरावन काडले. शेनवारा अमृतपाल पुलिसांच्या तावडींतल्यान सुटत सावन भारताच्यो शिमो अलर्टार. ते वटेन UK सॅन फ्रांसिस्कोत खलिस्तानाच्या भारतविरोधी कारवाया आड NRI रस्त्यार. घेवया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावत प्रुडंट. बाळ्ळी कुंकळे फांतोडेर उजो. उडपी हॉटेल उज्यांत काबार. फायर ब्रिगेडीन झुजा पावण्यार यत्न करून उजो एकदाचो आटापा हाडलो. उजो कसो लागलो तें मात खंय कळुना. ते वटेन खोर्जुवा एका घरा भायर पार्क केल्या मोटारीक, एके स्कुटरीक आनी 2 सायकलींक फांतोडेर उजो. कोणे तरी मुद्दम कर्म केला म्हणून दुबाव. कुळ्या खैर चोरपी 11 जाणांचे टोळेक रेंज फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांनी धरले. खैरीची झाडां बेकायदेशीर मारून तस्करी करतना आरोपी सयत मुखेल सूत्रधाराकूय धरलो. लाखभराचे लाकूड, 2 चिपी, एअर पिस्तूल, 4 लाख कॅश आनी 2 मुदयो एक सरपळी जप्त. चौकशी चल्ल्या. सूत्रधार संदेश नायक ह्या वेव्हारात खापो. ताका हे आदी पेडण्यां केरी आनी फोंड्याय धरला. रेंज फॉरेस्ट कॉलेम ज्या RFO आनी तांच्या टिमीन राती कडेन हे जी खैर तस्करी जाताली ती व्हड्या प्रमाणान ट्रान्सपोर्टेशन जातना तांकां कोणे तरी इन्फॉर्मेशन दिलें आनी तामसोडा हांगासर सर्वे नंबर 7 हांगासर तत्काळ तेंच्यांनी वचोन एक सुमो तेंच्यांनी वीथ खैर धरली आनी त्याच प्रमाणे हेज्या फाटल्यान जो मास्टर मायंड आशिल्लो ताका थंयच्यान तेंच्यांनी कॉन्टेक्ट केलो आनी तोय तेज्या थोड्या वेळान तोय आपली गाडी घेवन येयलो आनी अशें करून हे जवळ जवळ 11 जे एक्यूज आहा आतां अरेस्ट केल्ले आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान. गोंयच्या रानांनी मोठ्या प्रमाणात खैरीची तस्करी चालूच. कुळ्या FROन खैरीच्या तस्करी करपी 11 जाणांची टोळी धरली. चडशे कामगार कर्नाटकी. खैरीचे तस्करीत हिस्ट्री चिटर संदेश सूर्यकांत नायकूय फॉरेस्टाच्या ताब्यांत. आमी रातची 12 सुमार सीज केले. दारबांदोडा पंचायती कडेनच आशिल्ले. तातूंत भितर तो संदेश नायक म्हणटा ताका मागीर मास्टर मायंड तो आयलो मागीर आनी मागीर ताजे बरोबर आनी 3 तागे जे मानाय आशिल्ले मानाय म्हणटा तो दॅट इज सब्जेक्ट टू व्हेरिफिकेशन. ते सगळे 4 लोक मागीर रातचे आमी परत धरले. 7-4 11 जाले सगळे.
संदेशा याची पयलीं केन्ना धरलेली हेचे पयलीं ताका ही आमच्या रिकॉर्डा प्रमाणे अशें दिश्टी पडला कितें काय म्हणल्यार तो हॅबिच्युअल ऑफेंडर आसा. ताका केरी धरलेली आसा पयलीं, फोंड्याय धरलेली आसा आनी पेडण्याय धरलेली आसा. आनी आनीकय रिकॉर्ड आमी चॅक करता महाराष्ट्रान बी आनी खंय खंय ताजो हात आसा काय कितें आसता. आनी कितें गन मेळ्ळें म्हणटा ते एक एअर पिस्तॉल्स दिसता. इट हॅज टू बी चॅक्ड विथ द एक्सपर्ट्स. आनी कॅश कितें कॅश 4 लाख तेजे कडेन हे गाडयेन 4 सर्च करतरी हे गाडयेन 4 लाख कॅश मेळ्ळा. जप्त केल्ले एके जीपीक 2 नंबर प्लेट वेगळी आणि डॅशबोर्डार नंबर वेगळो. ताचीय चवकशी चल्ल्या. दारबंदोडीच्या स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. सांखळी पालिका वेंचणुकेक वॉर्डाच्या डिलिमिटेशनाक आव्हान. हायकोर्टान गोंय राज्य वेंचणूक आयोगाक नोटीस काडली. सांखळी पालिकेच्या आदी 13 वार्ड डिलिमिटेशना उपरांत 12 केल्यात. सांखळीच्या 2 नागरिकांनी हे प्रक्रियेक हायकोर्टात आव्हान दिलां. कोर्ट 2 सप्तकां उपरांत सुनावणी घेतलो. सांखळे आनी फोंड्या पालिकेची वेंचणूक तेंकल्या. राज्य वेंचणूक आयोगान वॉर्डाचें डिलिमिटेशन सुरू केलां. तितल्यान राजकारण सुरू. मुख्यमंत्र्याचे मतदारसंघातले मुखेल पालिकेचे प्रकरण कोर्टात. सांखळे पालिकेचे डिलिमिटेशन करतना वॉर्ड कमी केले म्हण प्रकरण हायकोर्टान केलां. सांखळे पालिकेची वेंचणूक मतींत धरून वेंचणूक आयोगान डिलिमिटेशन केलां. डिलिमिटेशना उपरांत प्रभागाचो आंकडो 13 वेल्यान 12 जाता. आदीं दरेक वॉर्डान 600 ते 700 मतदार आशिल्ले. डिलिमिटेशना उपरांत एका वॉर्डान 450 जाल्यार एका वॉर्डान 900 मतदार. कायद्या प्रमाण वॉर्डाच्या डिलिमिटेशनांत मतदार संख्येचेर समानीकरण आसूंक जाय. मंगळारचे प्राथमीक सुनावणे उपरांत हायकोर्टान वेंचणूक आयोग आनी बाकीच्या प्रतिवाद्यांक नोटीस काडली. तांची जाप घेवन सुनावणी 2 सप्तकांनी दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. भोवमान नॅशनल हायवे विस्ताराक विरोध चालूच. थंयचे देवूळ आनी शाळेक कांयच जावचें ना म्हूण सरकार सांगता. मात सर्वेयर देवळाच्या आनी शाळेच्या आवाठांत मार्किंग करून गेल्यात म्हणून थळाव्यांचो बोवाळ. आमदार मंत्री गोविंद म्हणटा मार्किंग करप हो प्रक्रियेचो भाग. देवळाक खंय तो हात लावंक दिवचो ना. लोक हांगा सामके मरपा उठल्या. लोकांचे पोटां भरना. एक कोरोना लागून लोक मरता. हांगा धंदो ना कांय ना. लोक उपाशी मरता. आनी तुमी हे रस्ते करपा डेव्हलपमेंट कितें डेव्हलपमेंट? रस्ते करप म्हणल्यार डेव्हलपमेंट न्ही. लोकांचो पयलीं डेव्हलपमेंट करात. तुमी रस्ते करून आमचो लोकांचो गरीब लोकांचो हांगा डेव्हलपमेंट कांय जावचें ना. रस्तो आमकां जायोच नॅशनल हायवे. पूण तेका ऑल्टरनेटीव आमी सोल्युशन तुमकां दिल्लें आसा. तेजेर अभ्यास करात. रिजनल प्लॅनाचेर तुमकां रस्तो तुमी दाखयलेलो आसा. तो आसतना तुमी हे रस्त्यार कशें परत हें करता? आज ज्या जाग्यार तुमी म्हणटाले देवस्थानाक धोको ना जाल्यार आमचे कडेन प्रूफ आसा. आज तुमी मार्किंग खंय केलें? जी शाळा आयज बांदपाची आहा 3,44 लाखाचो तेजो टेंडर जाल्लो आसा. आयज तो कॉन्ट्रॅक्टर पसून 1000 हांगा टेंडर फ्लोट जाता थंयच आसा. कॉन्ट्रॅक्टर हांगा 1000. कॉन्ट्रॅक्टर आमकां विचारता जमीन खंय कितली आहा रे. आनी तांकां विचारल्यार तूं ही शाळा आनी बांदतलो खंय? आयज PWDचे मनीस येवन तेज्याच दारान मार्किंग करता आनी ती शाळा सोपणा कडेन आनी ती शाळा 3.5 कोटीक टेंडर भायर सरता. ही कारस्थान आमकां कांयच कळना गव्हर्मेंटाची. सहज एक प्रत्येक नागरिकान एक समजून घेवपाची गरज आसा. खंयचो एक सर्वेयर ज्या वेळाचेर एक टेप लायता हेजो अर्थ तो टेप लायले थंय सुद्दां रस्तो वयता अशांतली कांय गोश्ट ना. सर्वेच्या नॉर्म्सा प्रमाणे बरेचशे सेट पॉयंट करपा खातीर किंवा जो आयडेंटिफाय एक फिक्स पॉयंट करपा खातीर डिमार्केशन करता. आनी लोकांनी किंवा पालकांनी शाळेच्या संभ्रम जावचे न्ही. गोविंद गावडे एज अ आमदार म्हणून तांचे बरोबर सदांच आसतलो. फक्त हो एक पार्ट सर्वे करपा खातीर जे मुखार जे वचपाक जाय तेजे खातीर तें झोनींग करपाक जाय. तांकां लायन आवट करपाकूच जाय. हेजो अर्थ अशें न्ही की बाबा शाळा वयतली शाळेच्या कंपाउंडा भितर गेले म्हणटकीर शाळा वयतली किंवा कंपाउंड वयतलो. ही चुकीची गोश्ट जावन आसा. तेंचो भंय आशिल्लो शाळे कडेन पावले जाल्यार देवूळ वता. कांय ना. एक गोश्ट हांव परत तुमकां सांगता. देवूळ म्हणटा तें वचपाना आनी तें कशें ना वचपाक दिवपाना. दॅट्स ऑल. दोतोर केतन भाटीकाराक जीसीएच्या वैजकी सेलाच्या संचालक पदावेल्यान काडला. मात परमनंट मेंबरशीप रद्द करपा विशीं ताका कारणां दाखय नोटीस धाडून जाप मागतले. ताचे जापे उपरांत ताचेर निर्णय जातलो म्हणून जीसीएचो सचिव रोहन देसाय उलयला. भाटीकाराची परमनंट मेंबरशीपूय रद्द करची म्हणून जीसीएच्या एजीएमांत खंय शिफारस आयिल्ली. नाही, एजीएमान कशें एजीएमान ताका मेडिकल डायरेक्टर म्हणून काडचो म्हणून डिसिजन घेतिल्लें. सो इट स्टँड्स दॅट तेजेर आमी कांय उलयना.
पूण लायफ मेंबरशीप काडची वो ना काडची हें आमकां मॅनेजींग कमिटीक डिसायड करा म्हणून सांगिल्लें. सो मॅनेजींग कमिटी जेन्ना डिसायड करता देन see when the managing committee decide करता तेन्ना we have to consider both the म्हळ्यार फाल्यां सकाळी कशें आसा यू नेवर नो फाल्यां पॉलिटिकल वेंडेटा आसता नाल्यार आनी कितें आसता. सो वी डोंट वॉन्ट टू सेट अ प्रेसिडन्स वेरीन की फाल्यां सकाळी कितें जालें आनी कोणाकय काडून उडयलें. सो ताजेर खंय तरी ताका एक चान्स दिवचो म्हणून ताका आमी एक लेटर इश्यू करतले वेरीन तेजे कडेन आमी एक्सप्लेनेशन मागतले की बाबा अशें अशें जालां तें कित्याक लागून जालां. सो ताजी जो रिप्लाय आसतलो तेजे नंतर मागीर आमी ते परत एजीएमाक घालतले. आमी एजीएमाकच घालून डिसिजन करतले. आमी डिसिजन कशें घेतलां आमी डिसिजन फक्त ताका काडून उडय म्हणिल्लें तें आमी काडून उडयना फक्त ताका एक शोकॉज नोटीस धाडपाचें वो लेटर धाडपाचें आमी डिसिजन घेतलां आनी मागीर काडून उडोवपाचें बेस्ड ऑन हीज रिप्लाय देन वी वील पुट इट अप टू द एजीएम. आणि मेसेज अशी सर्क्युलेट जाता की आमी सस्पेन्शन तेचे ऑर्डर दवरला विच इज नॉट द केस. एजीएमान जे डिसिजन घेतला तेचेर आमी परते वचूंक शकना. वी कॅनॉट कॉन्ट्रेडिक्ट वॉट इज बीन फायनलायज्ड इन द एजीएम. हेचेर आमी परते वचना. तो सस्पेंड जाल्लो आसा तो सस्पेंडूच उरतलो. हेचेर आमी दुसरें डिसिजन घेवंक शकना. दुसरें तरी म्हटलां की मॅनेजींग कमिटीन हे होल्डार दखल्ला आनी विपुल फडके प्रेसिडेंटान फक्त एका ओपोज केला विच इज नॉट द केस. कोणीच ह्या एका डिसिजन सपोर्ट करूंक ना आनी सपोर्ट करूंक शकना बिकॉज एजीएमान डिसिजन जाल्लें आसा. एका शोकॉज आतां इश्यू करपाचें आनी तेचो रिप्लाय घेवपाचो त्या फंड्साचेर जे आमी उलयला की तो डिफॉल्ट जाला ह्या फंड्सांचेर तो आमी तेच्या कडेन मागतले डेफिनेटली. लायफ मेंबरशिपाचो जो इश्यू आसा तो इश्यू हेच्याच माध्यमांतल्यान जातलो. एकदा मनीस लायफ मेंबर जातकूच देर इज अ प्रोसेस ती लायफ मेंबरशीप तुम्ही कशी टर्मिनेट करतात. बट एज अ मेडिकल डायरेक्टर ही सस्पेंडेड दॅट इज ऑलरेडी बीन टेकन इन द एजीएम. गोंयच्या शिगम्यात फोंडेचो शिशिरोत्सव आनी शिशिरोत्सवांतलो वीरभद्र फामाद. राती फोंड्या वेल्या बाजारात विठ्ठल रखुमाईच्या देवळा कडेन वीरभद्र मोठी उमेद उत्साह दबाज्यान जालो. वीरभद्रा आदी न्हवरो व्हंकलेची मिरवणूक. आदल्या तेंपार अशा उत्सवांनी बायलो वांटो घेनाशिल्ल्यो. दादलेच बायलांचे सवंग रंगोवन नाचताले. ती परंपरा अजून चल्ल्या. दुर्गस्तंभ एक आमच्या गांवांत एक ते आमी झाड पळयता आनी ते ओडीत हाडून आमी ते रातचे दुर्गा भटान आमच्या स्थळान उबे करता आनी पाडव्याक आमी तेजेर गुडी चडयता आनी ती गुडी अशी म्हणजे सगळी गांवाच्या तर्फे म्हणजे आमच्या वाड्यार पयलीं जेन्ना आमी आमचो गांव आशिल्लो तेन्ना घराक कोण गुडी बांदनाशिल्ली ती 10 जाणांच्या वतीन आमी सरपड्याक आमची गुडी थंय बांदता. अशें करून आमचो हो शिगमो जाता. आनी पयलीं अवसर येतालो ह्या थोड्या वर्सांक अवसर येवना आनी अवसराक आमचे कितें चुको बिको जाल्यार ते आमकां अवसराक सांगताले. सो हितून कशें कितें म्हणल्यार तुका उपास जावं मागीर एक भार एक तुमचेर येता त्या टायमार आनी एक वेगळेच एक रूप आसता म्हणल्यार कशें कितें तुमकां तेन्ना कळटा काय म्हणटा हें सगळें वीरभद्र जेन्ना तुमकां सगळे लोक घेवन नाचयता तेन्ना. उपास म्हाजो 8 दिसां पयलींच सुरवात जाता आनी वीरभद्रा दिसा कंप्लीट कडक उपास धरता हांव. आनी ही भार बी जी येवपाची आसा ती प्रत्यक्षान पळोवप. वीरभद्र जेन्ना सुरू जाता तो एंड जो जेका पळयता तेका कळटा. ती प्रत्येकान आपापल्या भशेन बाजू घेवपाची येता काय ना हें लोकांनी प्रत्यक्ष पळोवपाक जाय की पयलीं कसो आसता आनी एंड जातना कसो आसता. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.